ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडिल्लो कोणाचे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा प्रायर टू द फर्स्ट सर्वे, वो 1970-72 पासून जाल्लो, कंप्लीट जाल्लो पळय तो. आनी जी घरां, जी स्ट्रक्चरां सर्वे प्लॅनाचेर लागलेली, फॉर्म 1 and 14 लागलेली, डी फॉर्माचेर लागलेली आनी सर्वे प्लॅनान दाखयताली, ह्या असल्या स्ट्रक्चरांक जेन्ना कोणूय परतो रिकन्स्ट्रक्ट करूंक येता ताका परती सनदाची, कन्वर्शन सनदाची गरज ना म्हूण असो सर्क्युलर आशिल्लो आमचो. आतां कितें जातालें, केन्ना केन्नाय कोण रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदतालो तो जेन्ना म्युनिसिपालिटी या पंचायती कडेन वतालो ते तांकां परते कन्वर्शन सनद धाड म्हूण सांगताले. बट लोकांक स्टील कन्फ्युजन जातालें की आपूण आतां परते म्हजें रेनोवेट करता, ताका थोडे एडिशन डिलिशन करता फॉर द मेन स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी देर, कोणाचें डायलेपिडेटेड जालां तांकां परते रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय. सो जेन्ना ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन वताले तांकां हें कन्फ्युजन जातालें. ऑथॉरिटीजूय एकाद्रे तांकां सांगताले ना तुमी परते कन्वर्शन सनद धाडपाक जाय. सो आमी हो जो आतां सर्क्युलर काडिल्लो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, dated 24/7/25, it only clarifies the earlier position saying that this type of structures which are already there are exempted from getting a fresh conversion sanad. हातून आमी कितें केला, कोणाकूय आतां कन्फ्युजन जाता जाल्यार ताणे आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन एप्लिकेशन करचें आनी डेप्युटी कलेक्टर विल एक्झामिन द फॉर्म vis-a-vis ताचे रिक्वायरमेंट. Based on those documents, within 7 days he will issue him a certificate saying that this structure was existing in the survey plan prior to so and so date and it is exempted from a fresh conversion sanad. Ata jenna tu reconstruction hatir municipalitin na जाल्यार panchayatin वता. So panchayat kidak they are the ones who issue the construction license. So jenna तांकां construction license दिवपाक जाय तेन्ना तो हो प्रश्न येता की तुवें बाबा कन्वर्शन सनद घेतला काय ना. आयदर पंचायत सेक्रेटरी ऑफ द कन्सर्न पंचायत ना जाल्यार चीफ ऑफिसर आनी सीसीपी कमिशनरा कडेन वचूं येता आनी सांगूं येता की बाबा ही आमकां सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरान दिल्या, which will say that yes, based on the circular issued by the revenue department and based on our verification, this house is assessed for house tax and it was existing as a legal structure from prior to 1972. अशें म्हूण तेही तांकां सर्टिफिकेट दितले. हे सर्क्युलर जे आसा is very clear. It is for the owner or the occupant. We are not deciding the ownership of anybody. तांचो प्रोसेस जो हा तो उरतलो. But as far as the Zomin is concerned, as far as the structure is concerned, the certificates as per the circular will be issued. We are not deciding anybody's ownership here.